येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पंचायत वेंचणूक वॉर्ड आरक्षणाची राज्य वेंचणूक आयोगाचे अधिसुचोवणे उपरांत सुरू कोफुसांव. आरक्षणात राज्य वेंचणूक आयोगान केला अन्याय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे फुर्योज. 5 वर्सां सावन खांडेपारच्या एप्रोच रोडाचें काम बंद. हायवेचेर लोड आयिल्ल्यान हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांचो जीव धोक्यांत. थळाव्यांनी हाडली प्रशासनाक जाग. रेल्वे रिझर्वेशनाच्या फॉर्मा वयले हिंदीचो जागो घेतलो कन्नडान. वास्कोचे थळावे फुर्योज. स्टेशन मास्टराक भेटयले निवेदन. कन्नड काडून हिंदी वा कोंकणीक दियात सुवात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रेल्वे रिझर्वेशनाचे अर्ज कन्नड भाशेंत न्हय जाल्यार राजभास कोंकणी वा राष्ट्रीय हिंदी भाशेंत छापात. सडो वास्कोच्या थळाव्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांकडेन मागला. कन्नडाच्या जाग्यार कोंकणी वा हिंदी आयली ना जाल्यार वगीर रावचे नात. तांणी शिटकावणी दिल्या. वास्को रेल्वे ऑफिसात रेल्वे सीट बुकींग फॉर्माचेर कन्नड भाशेचो वापर जाल्ल्याचे वास्कोच्या थळाव्यांचे नदरेक आयल्या उपरांत ते खवदळ्यात. तांचो प्रस्न, गोंयांत 80% लोक कोंकणी उलयतात. हांगाची राजभास कोंकणी आनी रिझर्वेशन फॉर्म कन्नड कित्याक? कोंकणी ना जाल्यार हिंदीत मजकूर येवपाक जाय. स्टेशन मास्टरा बरोबर ह्या निवेदनाच्यो प्रती मुख्यमंत्र्या सयत मुरगांव आनी वास्कोच्या आमदाराकय दिल्यात. रेल्वे रिझर्वेशन ऑफिसान जे एप्लिकेशन फॉर्म आहा न्हू तेचेर फ्रंट पेजीचेर हिंदी आनी इंग्लीश आहा बारीक हितून आनी बॅक सायडीन कन्नडान बरयलेलें आहा. आमकां खंयच्याच लँग्वेजीचो आमकां अपमान करपाचो ना. सगळे लँग्वेजी आमकां सगळे समान लँग्वेजी कळ्ळें तुका. आनी ऑल ओवर इंडिया सगळे जे 27-28 आमचे स्टेटी आहा कितें तेंचे सगळे लँग्वेजीक आमकां रिस्पेक्ट आहा. पूण आमच्या गोंयांत आमी कोंकणी यूज करता आनी ते कन्नडाच्या जाग्याचेर कोंकणी कित्याक घालूंक ना हो आमचो एक प्रश्न तांकां. चल कोंकणी तुमी घालिना न्हू, हिंदी राष्ट्रभाषा पयलींचे जे एप्लिकेशन फॉर्म आसले न्हू कितें रिझर्वेशन फॉर्म ते रिझर्वेशन फॉर्माचेर फ्रंट इंग्लीश आसताली आनी फाटल्यान हिंदी आसताली. आमी हॅपी आसले, कोणीच केन्ना डावट हे करूंक नासलेलो. पूण जेन्ना आमी गोंयांत रावता आनी आमचे गोंयकारांचें पॉप्युलेशन कोंकणी उलोवपी लोकांचें पॉप्युलेशन जेन्ना 80% आहा ओके त्या टायमाचेर आमी कन्नडा कशें एक्सेप्ट करतले. 40 आमदार जे बिजी आहात न्हू आयज गोंयांत सगळे नाका जाली हे सगळे बुरशेपणां चालू आहा हेंच्यांनी एक्चुअली इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलो. तूं हेंकां आमी असेंब्लीन धाडले हे बारीक बारीक इशू रेज करपाक. कितें हेंचो लक्ष खंय आहा आयज? कितें सीएम कितें करता? मेंबर ऑफ पार्लमेंट कितें करता? मेंबर ऑफ पार्लमेंट केन्ना उलयत ना. अरे हे इशू तुम्ही म्हणटले बारीक इशू न्हू. माझ्या स्टेटीन म्हाज्या भाशेचो अपमान कित्याक हो प्रश्न. माझ्या भाशेचो अपमान कित्याक? अरे म्हाका सांग, बाकीचे स्टेटी आपल्या भाशे खातीर झगडटा, हांव सुद्दां म्हाज्या भाशे खातीर आमी जे हांगा आतां जमल्यान आमी छाती ठोकून सांगता तुमकां जर इतले हे आहा न्हू कन्नड नाका आमकां कोंकणी जाय म्हणून तेचेर. हांव कन्नडा भाशेक नम्र प्रणाम करता पळय कितें. पूण म्हाजो डिमांड इतलो, जर सपोज थंयसर कन्नड आहा न्हू कोंकणी आसूंक जाय थंयसर. आयज तुमी कन्नड घातले, फाल्यां सकाळी ते गुजराती म्हणटले आमची गुजराती घाला. तमीळ लोक आहा गोंयांत सगळे तरेचे लोक आहा. सगळ्या तरेच्या लोकांच्या एप्लिकेशनाचेर तुमी फाटल्यान हे घालतले स्क्रिप्ट घालतले ते. आमचो डिमांड एकूच, तेच्या फाटल्यान हिंदी आसूंक जाय फुडें इंग्लीश. वी आर हॅपी विथ दॅट कळ्ळें तुका. आनी तुमी जर तरी तेमा खेळटा जाल्यार आमकां कोंकणी जाय. आनी हो इशू आयज स्टार्ट जाला जो मेरेन तेचेर फाटल्यान हिंदी आनी इंग्लीश नाल्यार हिंदी आनी कोंकणी येना न्हू आमी ओगी रावपाक ना. पयलीं ह्या फॉर्माचेर फुडले वटेन इंग्लीश आनी फाटले वटेन हिंदीत मजकूर आसतालो. पूण अचकीत थंयची हिंदी वचून कन्नड आयली. ती केन्ना आयली होवूय संशोधनाचो विशय. स्टेशन मास्टराचे तांणी हे नदरेकय हाडून दिले. तो ये होनी चाहिए ताकि हमारे नेशनल हिंदी को बढ़ावा मिले. यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, इसलिए it is there in the application form. Previously it was here. ये पूरा हिंदी में आता था. now कन्नड सांगचे म्हळ्यार जात ना धर्म ना खंयची पॉलिटिकल पार्टी ना खंयचो व्यक्ती राष्ट्राकडून व्हड जावंक शकना. आनी आमच्या राष्ट्राची आन बान शान जावन आसा आमचो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आनी राष्ट्रभाषा. आज आमी ह्या फॉर्माचेर रेल्वे रिझर्वेशन फॉर्माचेर पयल्यान दूख जालें की त्या इंग्लिशा वांगडा इंटरनॅशनल लँग्वेजी वांगडा स्टेट लँग्वेज आसा कन्नड लँग्वेज. आमकां खंयच्या लँग्वेजी कडेन तिरस्कार करपाचो ना. सगळ्या लँग्वेजीर आमचें प्रेम आहा. बट सांगचें म्हळ्यार आमची राष्ट्रभाषा आसतना हिंदी राष्ट्रभाषा आसतना हिंदी हे वतन हिंदुस्तान हमारा हे हेकाच लागून म्हटलां कितें राष्ट्राची हिंदी भाषा आनी ती भाषा त्या फॉर्माचेर आसपाक जाय. ह्योच डिमांड त्या मेमोरंडम आमी दिला, जो मेमोरंडम स्टेशन मास्टराक दिला. सांगचें म्हळ्यार
दुसरी गजाल वता वता हांकां सांगूंक सोदता जे सत्य राहत तांकां माचीर उबे रावन भारत माता की जय म्हणपाक इजी पण राष्ट्रीय अखंडता दवरपा खातीर असले हे कळप खूब गरजेचें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. येवपी पंचायत वेंचणूक वॉर्ड आरक्षणाची अधिसुचोवणी राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्या उपरांत कोफुसांव जाला. एससीसीन न्याय दिवंक नासतना आरक्षण जारी केलां आनी ओबीसी आरक्षणाचो आस्पाव करूंक ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पळयात. आयोगान अधिसुचोवणी जारी केल्या उपरांत 10 ऑगस्टाक जावपी वेंचणुके खातीर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आनी बायलां खातीर आरक्षणाची अधिसुचोवणी केल्या उपरांत खंवटेन एसईसीचेर खर टिका केली. बोवाळांत नोटिफिकेशन कित्याक आनी कशें जाहीर केलें अशेंय खंवटे विचारता. वेंचणूक मुक्त वातावरणांत आनी नितिमत्तेक धरून जावंक जाय अशें ताणें सांगलें. पळय हांव एक क्लियर आसा पंचायत निवडणूक आणि हे इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इट इज नॉट अ पार्ट वे स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डिसायड एंड वी गिव रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शन कमिशन पूण ओबीसी भायर दवरतले. आता वी हॅव हॅड कंप्लेन्स इन आवर ओन एरियाज जंय एससी रिजर्वेशन दिल्लें आसा. एससीक ऑलरेडी कोऑपरेट मेंबर्स असतात आणि एससी रिजर्वेशन एडिशनल दिल्लें आसा. थोड्या पंचायतीचे जंय रिजर्वेशन जालां इट इज नॉट ओन्ली पर्वरी पर्सी बार्देजान जावं बाकी कडेन जावं जंय पॉप्युलेशन वायज तशें दिल्लें ना. आज समज आमी विचारता जाल्यार स्टेट इलेक्शनान नोटिफाय केलें म्हणटा. सरकाराक आज मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या सदानंद शेट टनवडे बाबा कडेन उलयल्लें आसा की ही प्रतिक्रिया जे कार्यकर्ते जे वावुरल्या जांकां पंचायतीक उबे रावंक जाय आणि जे रिजर्वेशन नाल्यार बाकीचे आसा थिंग हॅज टू बी व्हेरी क्लियर. सो गव्हर्मेंट एंड स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅव टू बी व्हेरी क्लियर ऑन हाऊ वी आर मुव्हिंग अहेड एंड आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन की खंय काडले खंय मारले न्ही. लेट इट बी फ्री अँड फेअर इलेक्शन. स्टेट इलेक्शन कॅन डू इज जॉब बट इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन समज एससी केले जाल्यार ओबीसी कित्याक ना हो प्रश्न पडटा. आणि ओबीसी समज करपाक जाय आनी ऑगस्ट 10 गायडलायन दिल्ली आणि त्या टायमा भितर समज गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आमी तुका सगळें डिटेल्स दिवपाचें काम केल्लें जाल्यार अशें कितें जालें की काल शुक्रारा सांजचें एकदम नोटिफिकेशन आयलें. कोणें काडलें कित्याक काडलें हे प्रश्न आज आमकां लोक विचारतात. आमी सरकारान आशिल्ल्यान वी आर ऑल्सो एम्बरेस्ड बिकॉज वी डोंट नो हाऊ इट हॅज हॅपन्ड. वी हॅव कन्वेड आवर सेंटिमेंट्स. ओबीसीचें आरक्षण समज आशिल्लें रिजर्वेशन आशिल्लें जाल्यार बाकीचें आशिल्लें हे प्रॉपर कॉन्सोलिडेट जावपाची गरज आसा. वी नीड टू हॅव अ व्हेरी क्लियर व्यू पॉयंट फॉर अ फ्री अँड फेअर इलेक्शन फॉर एवरी पर्सन अँड एवरी एरिया टू डू. इतले वर्सां समज आयिल्ले आसा अंदू गव्हर्मेंटान स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिलें फॉर फ्री अँड फेअर इलेक्शन कित्याक एलिगेशन्स आशिल्ले. वी आर ऑल्सो विथ इट पूण वेन वी आर कमिंग अप विथ अ पर्टिक्युलर स्टेट इलेक्शन इज कमिंग अप देर हॅज टू बी सम जस्टिफिकेशन. केले धरले आणि मारले काय म्हाका काय कळना. सो आय थिंक दीज सेंटिमेंट्स आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द स्टेट. Every elected member who was contesting is suddenly finding injustice done to him in whatever manner. Every reservation done, there is no justification to this. And justification, the reservation consider na karta OBC sarkele, they have declared. So I think we have asked the Chief Minister to intervene. By Monday we should know what exactly is happening. That injustice cannot be done for people in wards who would like to contest. I cannot comment on what state election commission is the authority to declare elections. बट करता आसतना सगळ्यांक घेवन करपाक जाय ह्या खातीरूच तांकां दिल्लें. नाल्यार आमी करता आनी ते करता हातून फरक कितें उरलें. सरकाराचेर एलिगेशन येता म्हणून स्टेट इलेक्शनाक दिलें. आतां स्टेट इलेक्शनाचेर एलिगेशन येवंक लागलें कित्याक रिजर्वेशनाच्या भानगडीन तांणी कितें केलें करपाची कितें गरज आशिल्ली. जेन्ना सरकारान मुख्यमंत्र्यान काल दनपारां सांगलां की थोड्याच दिवसांत आमी सगळ्यांक घेवन करून तांकां दिता जाय तशें. हायकोर्टाचे मान्यता घेवन सगळें केलें. सो वेर वॉज द क्वेश्चन ऑफ डुईंग समथींग मोर टू इट. नाव सडनली दीस थिंग्स हॅव कम विच हॅव क्रिएटेड अ चर्निंग ऑल ओवर द स्टेट. म्हजी पंचायत तुजी पंचायत म्हणून ना कित्याक पिपल कोविडा वेळार बाकीच्या वेळार हे पंच मेंबर जे वावुरले हू आर हॅव्हिंग पॉलिटिकल एम्बिशन्स आय थिंक नीड अ चान्स टू कॉन्टेस्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खांडेपारचो 5 वर्सां सावन काम बंद केल्लो एप्रोच रोड जाग्यार पडपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. थळाव्यांनी बोवाळ घालतकच प्रशासनाकय जाग आयल्या आनी थळाव्या आमदारांनी अधिकाऱ्यांक कामाक लायल्यात. स्कुलाक वतल्या भुरग्यांच्या जिविताक हो स्पॉट धोक्याचो जावन रावल्लो. खांडेपारचो हायवे वयलो ब्रिज अप्रोच रोड फाटली 5 वर्सां तसोच उरला. अजून तो पूर्णतत्वाक जावंक ना. व्हडल्यो व्हडल्यो लॉरी आनी हेर अवजड वाहनां पोरण्या पुला वयल्यान वतात. पोरण्या पुलाचो सर्व्हिस रोड बंद आशिल्ल्यान लोकां बरोबर विद्यार्थ्यांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला. थळावो आमदार रवी नायकान हो प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. आयकात थळाव्यांचे म्हणणे. आमी आसा सध्या खांडेपार
फ्लायओव्हराचेर तुमकां दिश्टी पडटा फाटल्यान फ्लायओव्हर इनकम्प्लीट आहा 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं अजून कांय जायना आनी तुमकां हो रस्तो दिसता हांगा हो रस्तो इनकम्प्लीट आसा जर हो कंप्लीट करीत हांगच्यान जर तुका व्हडल्यो गाडयो ज्यो हावस स्टेशन गाडयो ट्रक आसता व्हडल्यो व्हडल्यो बसी आसता फक्त लोकल आसा ते तेवट्यान सोडचे कारण तेवटें इस्कॉल आसा एम हायस्कुला तेन्ना इतली प्रचंड गर्दी जाता तर हे व्हडल्यो व्हडल्यो बसी ट्रक वता तेवट्यान एक्सिडेंट जावपाची खूब शक्यता आसा तेन्ना मागणी आसा विदाउट मिनिस्टरा कडेन आमच्या सीएमा कडेन की हांगा जाता तितले बेगीन हो रोड सर्वीस रोड चालू करचो कारण हेवी व्हेकल जे आसा ते फाटल्यान गेल्यार सेफ जातल्यो मार्केट सुट्टले. या वाठारात एप्रोच रोड आसा पूण ताचें काम अपूर्ण आसा. रिटेनिंग वॉल घालून तो रस्तो तयार केलो जाल्यार हेवी व्हेकल्स ह्या रस्त्या वयल्यान व्हरपाक मेळटल्यो आनी मुख्य रस्त्या वयलो ताण उणो जातलो. सद्याच्या हाडबडीत येरादारेक लागून लागच्या स्कुलांत शिकतल्या भुरग्यांचो जीव धोक्यात आसा हाची थळाव्यांनी आमदार रवी नायकाक जाणीव करून दिली आनी त्या उपरांत हालचालीक वेग आयलो. आयकात संदीप पारकाराक. काल आमचो जे एडमिनिस्ट्रेटर आसा बाब देवेंद्र नायक तेणें कुट्टी पंचायतीन एक मिटींग आपयल्ली आनी मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार BDO मागीर हेल्थ डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल्स मागीर AEG सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट रोड्स नॅशनल हायवे मागीर बिल्डिंग्स सगळ्यांची एक कॉमन मिटींग आशिल्ली की ऑन द स्पॉट जे निर्णय जे आसा जे प्रश्न आसा ते उपस्थित करपाचे थंय आनी थंय प्रश्न मांडून तेजे ऑन द स्पॉट कितें ते एक्शन घेवपाची. सो एडमिनिस्ट्रेटर म्हाका सुद्दां इन्वायट केल्लो की तुजे जे जेन्युअन इश्यू आसा ते मातशे थंय मांड म्हणून म्हणटकूच हांवें थंय विशय मांडलो की खांडेपारा स्कुलांत जी 2000 भुरगीं शिकता तांकां एक भयंकर मोठी अडचण आसा ती ट्रॅफिकाची. व्हडले व्हडले कंटेनर बीन आसा ते सगळे त्या मेन रोडांतल्यान चल्ल्या जेन्ना हांगा एप्रोच रोड ऑलरेडी आसा आनी तो फक्त 15 मिटर इनकम्प्लीट जाल्लो आसा तो जर थंय रिटेनिंग वॉल बांदून जर ते फिलिंग करीत जाल्यार हेवी व्हेकल्स जे आसा त्यो हांगासरल्यान धाडूंक शकता जाका लागून त्या ओल्ड ब्रिजा वयले जे टेंशन आसा तें सामकें कमी जातलें आनी भुरग्यांची सेफ्टी मोठ्या प्रमाणांत जावंक शकता. ताका लागून हांवें आमच्या आमदार तथा मंत्री श्री रवी नायक हेंचे मुखार मांडलें आनी तेंच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा की जें कितें करून घेवपा जाय तें तुमी करून घेया. तेन्ना ऑन द स्पॉट एक इन्स्पेक्शन घेतलें ट्रॅफिक सेलाचें PI आनी तेजे ऑफिशियल जे कोण आशिल्ले ते आनी हांव येयलो हांगा आनी तांकां हांवें म्हाजी बाजू मांडली की हांगा जर रिटेनिंग वॉल बांदीत जर घालीत आनी जर फिलिंग करीत जाल्यार दोनी जे सर्वीस रोड जे आहा पळय न्ही ते ऑपरेट करपाक मेळटले जेका लागून त्या रोडा वयलें टेंशन सामकें कमी जातलें. कित्याक स्कुलाच्या भुरग्यांकूय बीन 8 वरांचेर पावपा जाय इमर्क बीन जे आहा सगळ्यो कंपनी ज्यो आहा फिनोलेक्स बीन तांकां बीन 8 वरांचेर पावपा जाय. तांकां टायमींग जर करून 7:30 ते 8:30 गाडयो बंद करपाच्यो तें करीत जाल्यार बाकीचे जे स्टाफ जे 8 पावपा जाय ते वेळेर पावपाक शकपाना. ताका लागून PI सुद्दां दिसलें की तें हांवें प्रपोजल मांडलां रिटेनिंग वॉल घालून रूट वायडनींग करपाचें हें बेस्ट आसा आनी वन फॉर ऑल वन ऑफ द बेस्ट तें सजेशन आसा आनी तें सजेशन म्हागेलें फायनल जालें. तशेंच आमच्या आमदारान जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा हायवे तांकां ऑफिशियल्सांक सांगलां की तुमकां तें रिटेनिंग बांदपाक जें कितें लागतलें तें लेटर बिटर जाय जाल्यार आपूण कितें बरोवन दिता तुमी तें जाता तितलें बेगीन हातान घेवचें आनी तो विशय मोकळो करचो. विशय थळावो आमदार आनी शेतकी मंत्री आशिल्ल्या रवी नायका म्हऱ्यांत आयल्या उपरांत ताणें बसकेंत चर्चा करून इन्स्पेक्शनय करपाक लायलें. मुखेल अभियंत्याक ह्या कामाचो प्रस्ताव घेवन दिल्ली धाडल्याचेंय रवीन मिडियाक सांगलें. देखून एप्रोच रोड जावपाची आस्त तयार जाल्या. स्कुलाचो एप्रोच आतां ऑलरेडी चीफ इंजिनियर दिल्ली गेला आनी चड एप्रोच तांकां मेळटलें एप्रोच जाला आनी तो जाता उल्लोर ब्रिज आसा पळय जमिनी एकवार जाल्या आनी तो उल्लोर ब्रिजार जातलो आनी जाले नंतर आमचे भुरग्यांक बी घालपाक त्रास जाता ते कमी जाता आनी ते लागून आतां तेजेर जाल्यार किंवा एक पार्कान एक सेशन दिलें जमीन जी आसा ती मातशी फुडें जर रिटेनिंग वॉल काडलें जाल्यार थंय रस्त्यार गाडी तशें व्हरपाक जाता आनी थंय घालपाक जंक्शनाची व्हडलेशे प्रॉब्लेम जावपाक ना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. कोलवा दर्यादेग एका तेंपा वयलो आयकॉनीक आनी सुंदर बीच म्हूण फामाद आसली. हो बीच सद्याक आडनदर जाल्ल्यान विद्रूप जावंक लागला. पावस पडपाक लागिल्ल्यान शेडीची पाखीं उडून गेल्यात, लायटीचे खांबे जमनीक तेंकल्यात, रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळ्यात. कोटींनी रुपया खर्च करून ही कामां केल्लीं. पावसांत हो खर्च व्हांवून गेला. हो जो कोलवा आयकॉनीक बीच आसा ह्या आयकॉनीक बिचाचेर टुरिजम डिपार्टमेंटान हांगा शेड बांदले आनी ही शेड अशी बांदली की ती सारके बिचार जी चड डिस्टन्स दवरनासतना बांदली आनी हेचेर कोट्यान रुपया खर्च केल्लो. आज तुमी आमचे फाटल्यान पळयतात ह्या
ट्युरिझम डिपार्टमेंटान जे बांदले कोट्यान रुपयाचे जे शेडीचे कितें जालें तें पळयात. ह्यो शेड बांदून मोडोन पडल्यो, हांगा धडी कोसळून गेल्यो तेंच्यो, आनी आज आमी ज्या जाग्यार उबी आसात तेय मोडपाच्या जाग्यार आसा. आनी 1-2 दिसांनी हे सुद्दां मोडटले. हांगा ट्युरिझम डिपार्टमेंटान काय पळयना. जे कोण तेंगेले इंजिनियर आसात ते फक्त ड्राफ्टिंग करपा जाणात, प्लॅन काडपा जाणा, पूण हांगा उदकाचेर ते उरतले काय ना दर्याच्या उदकाचेर हे पळोवपाक तेंका कांयच कळना. हांगा ट्युरिस्टांक बसपाक जाय म्हणून ह्यो ज्यो शेडी बांदल्यो, पूण त्यो बांदल्यो खंयच्या धडेर बांदल्यो, आनी आज हे धड्यो कितें जाल्या त्यो तुमकां दिश्टी पडटात. आज दर्याचें उदक जे येवन आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयात, सगळी धडी कोसळून गेल्यात. सगळी शेडीची जें सामान आसा अर्द उदकां गेलां, अर्द पळय काडून उडयले कडेन आसा. जर सरकारान सुद्दां जर पयसो उदकां उडोवपाक लागलो, ह्या दर्यांक उडोवपाक लागलो जाल्यार आनीक ह्या ट्युरिझम डिपार्टमेंटा म्हूण ते अर्थ ना. कित्याक ट्युरिझम डिपार्टमेंट बरें उरपाक जाय, कित्याक हांगा बरे लोक येता ह्या बिचाचेर, आनी अशी जी गत जर हेणी जर पळयली जाली जाल्यार आनी कितें आसा. ही उदकां बांदपी मनशां पयलीं कळपाक जाय आसलें की हे उदकां बांदल्यार व्हरतले काय उरतले काय ना कितें, पूण आजुनूय तें कांय ना. फक्त बांदपाक जाय म्हूण बांदले, ते खंय तरी पयशे वेस्ट करपाक जाय, ते वेस्टाक केले कडेन आसा. हांगा हे बेगीच्या बेगीन आनी एक आसा तूं की ही जी धड आसा ही बेगीच्या बेगीन बांदूंक जाय, आनी बांदले जाल्यार हें सगळें उरतलें, ना जाल्यार हें सुद्दां कोसळून वयतलें. म्हणटकीर हांगा खंय तरी ट्युरिझम मिनिस्टर हांगा येवन पळोवपाक जाय, हांगा तेंची डायरेक्शन दिलें म्हूण जायना, तेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हें करतना कळना काय म्हूण तुमकां अशें इन्सिडेंट जातलो अशें जातलें म्हणून, फक्त जाय म्हणून हांगा केलें काय कितें. अहवालात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक ते विशीं काय प्रस्न विचारले. अशें आसले तरी कोलवा हो आयकॉनिक बीच न्हय, तरीकय ही दर्यादेग उपरांत आयकॉनिक म्हण घोशीत करतले अशी ताणें जाप दिली. ही 25 ते 30 कोट्यांचो कितें तेजी मायजर प्रोजेक्ट हो पळयत जाल्यार हांगा ट्युरिझमा मार्फत हो जो केला आयकॉनिक बिचाचेर हो 30-35 लाखांचो कोट्यांचो प्रोजेक्ट जावनाच तें पुढे आयकॉनिक बीच म्हूण जालो सगळ्याक, आनीक लायटी घातल्यो सगळ्यो घातल्यो, पूण हेचेर कांयच पळोवपाक तुका कोणें सांगलें तें म्हाका दिसता आयकॉनिक बीच ते आमी जे म्हणटा ते प्रोपोज्ड आसा, आमी अजून करूना. हेचे पयलीं इनॉग्रेशन केलें हांगा आयकॉनिक बीच म्हणून, केलें ताका विचारात. पूण हांव ट्युरिझम मिनिस्टरय आसलो. आय कम व्हेरी क्लियरली विथ वॉट आय टॉक, जे उलयता ताजे बेजारचे उलयता. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. फाटल्या 24 वरांत देशात 17,092 नवे कोविड दुयेंती नोंद जाल्यात. 29 जाणांक मरण आयलें. शेनवारा भारतांत दिसपट्ट्या दुयेंतींचो आंकडो मातसो उणो जालो. दिसपट्ट्यो केशी कांय प्रमाणात उण्यो जाल्यात, जाल्यार एक्टिव्ह केशींचो आंकडो वाडत आसा. 2,000 वयर नव्या संसर्गाची वाड जाल्ल्यान भारतांतलो सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 1 लाखा वयर पावला. गोंयांत 153 नवे दुयेंती सांपडल्यात. कोविड-19 केसींनी देशाची सध्याची BA.2 उपविदिताय जी जानेवारीत तिसरे ल्हार वाडोवपाक कारणीभूत थारली. BA वांगडा ह्या सप्तकात दिल्लीन BA.5 ओमिक्रॉनाचो उपवेरियंट 1-2 म्हयन्या आदीं दक्षिण आफ्रिकेत केशी वाडपाक कारणीभूत जाल्ल्या उपवेरियंटांतलो हो एक. भारतांतली पयली BA.5 केस मे म्हयन्यांत तेलंगणात नोंद जाली. संवसारीक सुवातेर जायत्या सुवातांनी उद्रेगांतल्यान वाड करपी अशी उपविविधतायेची प्रकरणां भारतांतय वाडपाची आसात, पूण सध्या ती फकत थोड्याच टक्क्यांनी वाडल्यात. महत्वाचें म्हटल्यार ह्या बदलाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना अशें तज्ञ म्हणटात. मजगतीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत ओमिक्रॉन व्हेरियंटाच्यो नव्यो केशी वाडत आसात. आतां मेरेन BA.5 व्हेरियंटाच्यो 15 केशी आसात अशें नव्या अहवालांत म्हटलां. ह्या वांगडाच BA.4 व्हेरियंट ओमिक्रॉनाच्यो खूब संसर्गजन्य जाती म्हणून पळोवपाक मेळटात. अमेरिकेत आतां हे दोनूय व्हेरियंट बळिश्ट जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 17,092 नवे दुयेंती. 24 वरांत 29 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 4.41%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.56%. कोविड चड प्रमाणात वाडिल्ल्यान लेहांतल्यो शाळा 4 जुलय सावन बंद दवरपाचे आदेश. पावसाचो मोसम भिरांकूळ गरमेंतल्यान विसव दिता हें जरी खरें आसलें तरी ह्याच दिसांनी कोविडाच्या केशींक ओतो येता. ताचें मुखेल कारण तापमान देंवन जावपी अतिसार, डेंग्यू, टायफॉयड आनी हेर दुयेंसां. पूण सध्या पातळिल्लो कोविड मतींत दवरून पावसाच्या मोसमाक लागून जावपी कोविड दुयेंती आनी दुयेंस हाचे मदलो फरक आमी थारावंक शकचे नात. ताची लक्षणां सारकीच आशिल्ल्यान नेमकें कितें जालां हें सांगप कठीण. भलायकी तज्ञ कामयानी नरेशान म्हायती दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वीज मंत्री माविन गुदिनोच्या वीज सवलतीच्या घोटाळ्याचो अहवाल सादर करपाक पब्लीक प्रॉसिक्युटरान मडगांव जिल्लो आनी सत्र न्यायालया कडेन वेळ मागून घेतला. गुदिनोच्या जिवाक बरें नाशिल्ल्याचें रजाव दिलां. न्यायालयान 12 जुलय मेरेन सुनावणेची तारीख वाडयल्या. आज सेशन कोर्टाक मॉविन गुदिन्यो जी पॉवर स्कॅम जाल्ली हेची केस आसली. ह्या केसीक पयर एक्यूज नंबर 1 जो आसा हो मॉविन गुदिन्यो आसा, एक्स पॉवर मिनिस्टर आनी आतांचो मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, हेजे एगेन्स्ट आसली ती. आनीक बाकीचे इंजिनियर यांच्या एगेन्स्ट आसली. आज रिप्लाय फायल कर म्हूण कोर्टची केस जेन्ना जाली त्या टायमार पीपीक सांगलें की रिप्लाय फायल कर आनी तितूंत जे पुलीस डायरी या बाकी रिलेटेड जे डॉक्युमेंट आसात ते सेशन कोर्टाक आज प्रोड्यूस कर म्हूण सांगलें. पूण आज पीपी बरो ना जालो आनी हे रिजन दिलें कोर्टाक आनीक तेणें टायम मागून घेतला. आनीक सद्याक जो सेशन कोर्टाचो जज आसा त्या जजान ताका टायम दिले कडेन आसा की ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर म्हळ्यार ती रिप्लाय फायल करपाक. आतां पळोवया सेशन कोर्ट कितें डिसिजन दिता, कित्याक रिप्लाय आज फायल जातली 12 तारीख पयलीं आनी 12 तारखेर तो दनपारचो 12 कोर्ट दवरले कडेन आसा. He's unwell, so they have filed an application for adjournment, and the matter has been kept on 12 at 12 o'clock to file a reply on the application moved by the accused number 1. The application was that to produce police diary. Today the matter has got adjourned. पूण आतां परती केन्ना दवरल्या ही? 12 तारखेर 12 सुमार. आज रिप्लाय फायल करपा आशिल्लो, बट पीपी बरो ना म्हणून तेंच्यांनी एप्लिकेशन मूव केलें फॉर सिटींग टायम. गोवा 360 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडपी पावसान आयज मातशीशी थाकाय दिल्या. अशें आसले तरी हवामान खात्यान 4, 5 आनी 6 जुलयाक राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी आजुनूय उटंगराचो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान येल्लो अलर्ट फाल्यां मेरेन जारी उरतलो. आयज चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. पळयात. आतां मेरेन पावस पुराय देशभर शिरशिरता. अस्तंत दर्यादेग व्हड प्रमाणात पावस पडपाक लागला आनी दर्यादेगेवेले कांय वाठारांनी ऑरेंज अलर्ट जारी केल्यात. मजगतीं गोंयांत आयएमडीन आयज आनी फाल्यां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. 4, 5 आनी 6 तारखेक मात जायत्या वाठारांनी नेटाचो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान परत एक फावट ऑरेंज अलर्ट जारी करतले अशें हवामान खात्यान सांगलां. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतले. फाल्यां मेरेन राज्यांत येल्लो अलर्ट. 4, 5 आनी 6 वेर ऑरेंज अलर्ट. राज्यांत नेटाच्या पावसाची शिटकावणी. फुडल्या सप्तकांत नेटाचे वारे. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.